नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या टी टायम खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. पर्यटकांक थेट गोंयांत हाडपा खातीर केरळ सरकारान खाशेले पर्यटन पॅकेज केला तयार. हाका लागून गोंयच्या टॅक्सी वेवसायिकांच्या मुखार आयला एक नवें व्हडलें आव्हान. गोंयांत धिरयांचेर बंदी आसून लेगीत साश्टी मालात चलान नेट्टान धिरयांचें आयोजन. आयतारा जाल्ल्यो धिरयांचे पुलिसाचे कारवायेचेर लोकांक पडला प्रश्न. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत पुणेच्यान आयले गोंयांत. सांखळेच्या लोकांकडेन रवींद्र भवनात साधलो संवाद. आपूण आसा ठणठणीत, सांगता मुख्यमंत्री सावंत. दिवचले भर शारांत पायपलायन फुटिल्ल्यान उदकाची चल्ला नाशाडी. संबंधीत खात्यान बेगोबेग घेवची दखल मागतात थळावे. गोंयांत 12वीचो परीक्षेचो निकाल 92.96%. ओंदू लेगीत चल्यांनी मारली बाजी. माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेट्टे यांची माहिती. शिरगांव लयराई देवीच्या जात्रेची पूर्व तयारी एप्रिलाच्या 10 तारखेमेरेन पुराय करपाची दवरल्या मोख. सुरक्षेच्या नदरेन सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवपाचे काम जाले पुराय. आता खबरो विस्तारान. आता गोंयच्या पर्यटन संवसाराक एक नवो ट्विस्ट आयला. पर्यटकांक आकर्षित करपा खातीर ही सर्त वाडत आसा. गॉड्स ओन कंट्री म्हणल्यार केरळान ह्या स्पर्धेत बळिश्ट प्रवेश केला काय? पर्यटकांक थेट गोंयांत हाडपा खातीर केरळ सरकारान खाशेले पर्यटन पॅकेज सुरू करपाची तयारी चलयल्या. हाका लागून गोंयच्या टॅक्सीकार वेवसायिकांक मुखार एक नवें व्हडलें आव्हान आयलां. ही नवी येवजण कितें आनी ताचो गोंयच्या पर्यटनाचेर कसलो परिणाम जातलो, पळोवया हो खाशेलो रिपोर्ट. आता गोंयच्या पर्यटनात सर्तीचे नवे ल्हार उबे जाल्या. कारण केरळ राज्य रस्तो येरादारी महामंडळान गोंयांत थेट पर्यटन सेवा सुरू करपाचो निर्णय घेतला. हे नवे येवजणे प्रमाण पर्यटक पयलीं केरळ सावन कासरगोड मेरेन बशींतल्यान प्रवास करतले आनी मागीर खासगी लक्झरी एसी बशींतल्यान गोंयांत प्रवेश करतले. फकत प्रवास न्हय, पूण हॉटेल बुकिंग सावन पुराय भोंवडी वेवस्थापनाची जापसालदारकी केरळ पर्यटन उदरगत महामंडळा कडेन आसतली. 3 राती आनी 2 दिसाच्या ह्या पॅकेजीत गोंयचे सोबीत दर्यादेग, युनेस्कोच्या दायज स्थळां आनी रंगीत नायट लायफ लेगीत अणभवपाक मेळटले. परवडपी दर आनी सोयीस्कर प्रवास हांचो मेळ घालून केरळ सरकार लक्झरी ट्युरिझमा कडेन व्हडलें पावल उबारपाचें आसा अशें दिसतात. पूण ह्या नव्या उपक्रमाक लागून गोंयच्या थळाव्या टॅक्सी वेवसायिकांचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. गोंयच्या पर्यटन वेवसाय टॅक्सी सेवेचेर पयलींच वाद सुरू आसतना भायल्यान येवपी ह्या संघटीत टूर पॅकेजीक लागून आता सर्त चड खर जातली वय हें पळोवप म्हत्वाचें थारतलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. नियमित भलायकी तपासणी खातीर पुणेच्या रुबी हॉल क्लिनिकात दाखल जाल्ले मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत गोंयांत पावले. गोंयांत आयले उपरांत तांणी सांखळेच्या रवींद्र भवनात लोकांकडेन संवाद साधलो. मजगतीं लोकांनी तांच्या भलायकेची चवकशी केली तेन्ना आपूण ठणठणीत आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. दिवचले भर शारांत पायपलायन फुटिल्ल्यान उदकाची नाशाडी सुरू आसा. आयतारा सकाळी 8:30 वरांचेर ही पायपलायन फुटल्या. ती अजून मेरेन तशीच आसा अशी माहिती मुखार आयली. पळयात. राव केन्ना फुटली? 1.5 वर. कशी फुटल्या? ते आपण प्रेशरान फुटले आणि जितके उदक बी वेस्ट जाला याची उदक खूप वेस्ट जालें. आता तुम्ही कितें म्हणटा? तुवें डिमांड कित्याक? डिमांड अशें हे आतां पाय बा कितें घालता ते सारकें वेवस्थीत करून जाय. हे कोणाच्या हे गरिबाच्या माथ्यार न्ही. हे सगळीं बिलां गरिबाकूच न्ही. अशें रस्त्यार हे वयता उदक पिड्यार जाता ते. आणि तुम्ही आता हांगा बसता तुमकां कितें त्रास जालो ताजे? आमकां त्रास काय जाता ते उदक उसळटा आंगार. दिवचलच्या स्टेट बँक आसा तें सामकिल्ल्या जंक्शनाचेर आसा आनी म्हाजे फाटल्या वाटेन तुमी पळोवपाक शकता
एक उदकाची पायपलायन फुटिल्ली आसा आनी ही जी पायपलायन आसा ती 2-3 कडेन फुटिल्ली आसा आनी ताका लागून सकाळच्यान हे पायपलायनींतल्यान उदक भायर व्हांवत आसा. कांय वाठारांत उदका खातीर मारामारी जायत आसा आनी दुसरे कडेन मात संबंदीत खात्याच्या निश्काळजीपणाक लागून उदकाची अशी वाट लागिल्ली पळोवपाक मेळटा. ह्या रस्त्या वयल्यान वाहनां वतात तेन्ना हे उदक सायडीक जे विक्रेते बसल्यात तांच्या तशेंच रस्त्यान चलपी पादचाऱ्यांच्या आंगार उसळटा. सकाळची 10:30 वरां जायत आयली तरी अजून लेगीत कोणाचोच दुरुस्ती करपाक कोणूच हांगा पावूंक ना. जर हे अशेंच उरले जाल्यार आनिकूय उदकाची वाट लागपाची शक्यता आसा. तेन्ना संबंदीत खात्यान हाची बेगोबेग दखल घेवन हे पायपलायनीची ताकतिकेन दुरुस्ती करची अशी मागणी जाता. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोयच्या 12वीचो परीक्षेचो निकाल वट्ट 92.96% जाहीर जालो. गोय माध्यमीक आणि उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेट्टे हांणी पर्वरीत जाल्ले पत्रकार परिशदेत ही माहिती दिली. ओंदू लेगीत चलयो 93.93% गुण मेळोवन बाजी मारली जाल्यार चले 91.89% गुण मेळयल्यात. जाल्यार दोग जाणांनी परीक्षे वेळार मोबायल आणि चॅट जीपीटीचो वापर केल्ल्यान तांकां 0 गुण मेळ्ळे. गोय माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळान घेतिल्ल्या 12वेच्या परीक्षेचो निकाल शेनवारा जाहीर जालो. वट्ट 92.96% विद्यार्थी पास जाले आणि ओनू लेगीत चलयांचो निकाल चल्यां परस चड आसा. चलयांचे निकाल 93.93% जाल्यार चले 91.89% जाल्यात. ओनू 10 फेब्रुवारी ते 27 मार्चा मजगती 12वेची परीक्षा जाल्ली. परीक्षेक वट्ट 17,283 विद्यार्थी बशिल्ले. हातूंतल्यो 9,080 चलयो जाल्यार 8,203 चले आशिल्ले. वट्ट चल्यांतले 7,538 पास जाले जाल्यार चलयांतल्यो 8,529 पास जाल्यो. अभ्यासक्रमा प्रमाण पळयलें जाल्यार हेर फाट्यां परस विज्ञान फाट्यांतले विद्यार्थी यशस्वी थारले. ह्या फाट्याच्या 5,428 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. हातूंतले 5,097 म्हळ्यार 93.90% विद्यार्थी पास जाले. कला फाट्यांतले 4,110तले 3,790 म्हळ्यार 92.21% विद्यार्थी पास जाले. वाणिज्य फाट्यांतले 5,313तले 4,936 म्हळ्यार 92.90% विद्यार्थी पास जाले. हाचे खेरीत वोकेशनल कोर्स करपी 2,432 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. हातूंतले 2,244 म्हळ्यार 92.27% पास जाले. ओनूच्या परीक्षेत 139 खाजगी उमेदवारांक संधी दिली. हातूंतले 59 जाण म्हळ्यार 42.45% पास जाले. दोग जाणांनी परीक्षे वेळार मोबायल आणि चॅट जीपीटीचो वापर केल्ल्यान तांकां 0 गुण मेळ्ळे. मजगती पेडणे सगळ्यात चड 95.97% पास टक्केवारींतल्यान फुडें आसा. साश्टीत 95.17%, तिसवाडी 95.11% आणि बार्देस 95.2%. सगळ्यात उणी पास टक्केवारी धार बांदोड्या 79.57%, सत्तरी 79.80% आणि सांगे 82.78% आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. शिरगांवच्या लयराई देवीचे जात्रेची पूर्व तयारी म्हण एप्रिल महिन्याच्या 10 तारखेमेरेन सगळी व्यवस्था जाग्यार घालपाची मोख दवरल्या. तसो निर्णय लेगीत शासकीय पावंड्यावयले बसकेत घेतला. एप्रिल महिन्याच्या 21 तारखेक जावपी लयराई देवीचे जात्रेचे फाटभुंयेर शेनवारा शिरगांवां शासकीय पावंड्यावयली एक महत्वपूर्ण बसका जाली. सुरक्षेच्या नजरेन CCTV कॅमेरे बसोवपाचें काम पुराय करून हेर सगळी व्यवस्था जाग्यार घालपाचें थारायलें. बसके उपरांत आमदारां सयत अधिकाऱ्यांनी धोंडतळी आनी हेर सुवातींची पळोवणी केली. जात्रेच्या पूर्व तयारीची तपासणी करपाक लागून आमी शिरगांवान येयल्ले आनी आजची जी तपासणी सेकंड तपासणी. पयलीं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांवें चेक केल्ले. आज कलेक्टर अंकित यादव, SP आनी सगळो डिपार्टमेंट, अलायन डिपार्टमेंट जितले आसा तेंची बैठक जाली. स्ट्रॅटेजीक इन्स्पेक्शन केल्लें. आज जी तयारी चालू आसा तेजे रिव्यू घेता आसतना ज्यो ज्यो गोश्टी नवीन येयल्ल्यो आसा ते बी आमी घेतिल्ल्यो आसा. देवस्थान समितीन काही सजेशनां दिल्लीं आसा. त्या अंतर्गत इन्स्ट्रक्शनां सारकी वेवस्थीत तेंचे पर्यंत पावल्लीं आसा आनी हाका एक डेडलायन दिल्ली आसा की 10 एप्रील पर्यंत हें काम सगळी सोंपोवपाक जाय.
ते सध्या सगळ्यांक कामाक लायिल्लो आसा आनी आमची देखरेख आहा की हें काम सगळें पूर्णत्वाक येवन 10 एप्रील पर्यंत सगळी तयारी सुरू कंप्लीट जाता. आमचे कलेक्टर साहेबान मिटींग आपयली त्याची तयारी रिव्यू करपाक कितें तयारी जाला पळय न्हू त्याची एक स्टडी करपा खातीर सर्वेक्षण करपाक त्यानुसार कलेक्टर साहेबान पयलीं म्हणटा हॉलान मिटींग घेवन त्याच्या नंतर ते सायट सर्वे करपाक आयले कितें तयारी जाला पळय ती त्या प्रमाणे तेणी सर्वे केल्ली आसा जे कितें कमी आसा हांगासर जावपाक घडपाक जाय ते तेंच्यांनी डायरेक्शन दिल्लें आसा त्या प्रमाणे करतले. हांगासर जो CCTV कॅमेरे ऑलमोस्ट जाल्ले आसा PTZ जे आसा ते 3 घालपाचे आसा बाकी रोड इलेक्शन बी तेंचें काम चालू आसा ते PWD करता आनी आमी काही गोश्टी ज्यो कितें ऑब्स्ट्रक्शन आसा पळय रोडार बिडार इलिगल स्ट्रक्चर आहा ते काडपाक तांकां सांगला त्यामुळे कलेक्टर साहेबान स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिला विथीन दॅट पिरियड शूड बी कंप्लीटेड ते काम जावंक जाय म्हणून त्या प्रमाणे सगळें सर्वेक्षण जाल्लें आसा हांगासर तळी पयल्ली आसा तळयेकूय काही डायरेक्शन दिल्लें आसा कितें रेलिंग जाय आनी कितें आमी ती कमिटी प्रायोरिटी तत्वाचेर करतले जे काम करपाक जाय न्हू ते आमी करतले जागारी पर्यंत जास्त बॅरिकेडिंग जातली. टोटल कितले CCTV कॅमेरा इन्स्टॉल करतले? 32 कॅमेरे इन्स्टॉल केल्ले आसा आनी PTZ 6 केल्ले आसा आनी 3 करपाचे आसा ते आमी करतले. गोंयांतली शेती आतां तंत्रगिन्यानाचे नवे थराचेर उबी आसा. आधुनीक पद्दतीन शेतकाराक सशक्त करपा खातीर ड्रोन वापरपाक सरकार प्राधान्य दिता. मात येवजण्यो आसात, अनुदानूय आसा, पूण ड्रोन शेतकारांच्या हातांत पावले काय? पळयात हाचेर एक खाशेलो अहवाल. शेतवाडीत क्रांती घडोवन हाडपाचो दावो करपी ड्रोन, पूण गोंयांतली वास्तवताय कांय प्रमाणात वेगळेच चित्र दाखयता. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिल्ले म्हायती प्रमाण राज्यांतलो खंयचोच शेतकार सध्या ड्रोन वापरना. कांय संस्था अनुदानाच्या आदारान फवारो मारपा खातीर ड्रोन वापरतात, तरी हे तंत्रज्ञान अजून शेतकारा कडेन पावूंक ना. केंद्र सरकारान बायलांच्या स्वताच्या मदतीच्या गटा खातीर 10 ड्रोन दिल्यात. मजगती साश्टी, बार्देस, फोंड्या, तिसवाडी ह्या तालुक्यांनी निदर्शनां दाखयले, पूण प्रत्यक्ष प्रशिक्षण अजून दिवंक ना. सरकार वेगवेगळ्या योजने वरवीं 40% ते 80% मेरेन अनुदान दिता. नमो ड्रोन दिदी येवजणे खाला बायलांक 8 लाखां मेरेन मजत मेळटा, तरी हो प्रश्न अजून जैसे थे आसा. मळबात ड्रोन उडटले, पूण ते शेतकाराच्या हातात केन्ना पावतले? हे एक मोठे कुवाडे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. वेर्णांतल्या प्रभू वायलेटा रेजिडेन्सी कॉम्प्लेक्सात भलायकेचो गंभीर प्रश्न उप्रासला. WRDन हांगची बोरवेल सील केल्या, तशेंच बागेत सांडपाणी सोडटा असोय आरोप थंयच्या रहिवाशांनी केल्या. मजगती अतिसारच्या दुयेंतींची संख्या 156 जाल्या आनी टायफॉयड दुयेंतींचो दुबाव 2 दुयेंती मुखार आयल्यात. पळयात. प्रभू वायोलेटा रेजिडेन्सी कॉम्प्लेक्साची परिस्थिती भिरांकूळ जाल्या. बागेत सांडपाणी सोडटात, WRDन बोरवेल सुविधा सील केल्या, तशेंच पुलीस थंय पावल्यात. मजगती कुठ्ठाळे प्राथमीक भलायकी केंद्रान हांगा दोतोराची नेमणूक केल्या आनी अतिसार दुयेंतीची संख्या 156 मेरेन वाडल्या. हाच्या भायर टायफॉयड दुयेंतीचो दुबावीत 2 दुयेंती सापडल्यात. हे फाटभुंयेर सरपंच कमला प्रसाद यादव हाणें संकुलांतच तात्पुरती वैजकी सुविधा स्थापना करपाची घोशणा केल्या. सोसायटीन दिल्ल्या कुडीत दोतोरांक तैनात केल्या. Right now we had got a call somewhere last week, end of the week. So inspection was done and then we have placed our teams here. Since Monday there is a team who comes here and takes note of the cases who are there. And we are giving them medicines also. ORS is been given. Plus if there is anybody who is repeat kami zauna, those also. Few IDSP team from DHS had come who looks after all these things. They had come and taken few samples also, stool samples they had taken. So they been kela. And as of now, आज आमका new cases आज loose motion start झाला ते 2 जण आसा. So total आता कितले cases आसा as per your records? Total as per what we had today, we have got 2 cases, and as per what was there yesterday was around 149-156 cases are. खबर आसतली आता इश्यूज चालू आहा पळय, इट हॅज नॉट बिकम अ सोसायटी इश्यू, इट हॅज बिकम एंटायर गोवाचो इश्यू जाल्लो आहा. ते प्रमाणे लोक दुयेंस जायत आसले पळय. नाव हेल्थ डिपार्टमेंटान, पोल्युशन कंट्रोल, एवरीबडी
हॅज टेकन इनिशिएटिव्ह आनी एक्शन घेत आहा. सो आज जेन्ना म्हाका फोन येयलो पळय परत STP वॉटर इज बीन रिलीज इन द गार्डन, हांव हांगा येयला पुलिसांक आपयले तेंच्यांनी. ऑल WRDA people were there to seal the borewell which was contaminated. So action चालू आहा and पंचायतीचो कॉन्स्टंटली मॉनिटरींग चालू आसा की कसलोय सपोर्ट जाय तांकां. वी आर देर हियर आनी वील बी हॅविंग इन्स्पेक्शन विथ द बिल्डर एंड कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय मॅनेज करता and try to sort out this issue once for all, because नाजाल्यार चालूच आसतलें until unless the STP is not run properly. हो इश्यू सॉर्ट आउट जावपाना, बिकॉज मेजर जो प्रॉब्लम चालू आहा पळय इट इज फ्रॉम द STP. अनट्रिटेड वॉटर रिलीज जाता पळय एंड टुडे द बोरवेल इज कंटेमिनेटेड. बाकी सगळे तेंचे पिवपाचे उदीक कंटेमिनेटेड जाल्ले असले. सो पंचायत इज कंटिन्युअसली मॉनिटरींग ऑन दिस इश्यू एंड वील ट्राय टू सॉर्ट आउट द इश्यू व्हेरी सून. हिंगा अजूनही सिवेजाचें उदक सोडलेलें आसा. आयच्या दिसाक जितून सोडलेलें आसा ते म्हाका दिश्टी पडले. हांवें काल डायरेक्ट आमच्या वास्को पुलिसांक फोन मारलो. कोणा फ्रेंडान सांगलें मातसो फोन मारात म्हणून हांवें करता, कित्याक एविडन्स कलेक्ट करपाक बिजी आसलो. जेन्ना आमची टीम येयली PI सगळे धांवन येयल्या, व्हेरी प्रॉम्प्टली धांवन येयले. मागीर आमी आमच्या सराकूय कॉल केलो, सरपंच सराक पळय. सरपंच सरूय धांवन येयलो, रोखडो 2 मिनटान धांवन येयलो. तेंच्यांनी लायव्ह पळय तेंच्या दोळ्या मुखार पळयला की गार्डनाचें उदक पळय हिंगा सोडटालो पळय, हिंगा सोडटालो आनी आख्खे वोले वोले आनी थिंगा बुराक मारून आपल्याच्या प्रॉपर्टीत सोडटालो थिंगा वयर. ते आमी पळयले, सगळ्यांनी पळोवन गेले. कोण येयल्ले प्रायम इन्स्पेक्शन तेंच्यांनी पंचनामा करून गेले. बरें जालें, बेस्ट जाल्लो. गोमंतक TV खातीर किरण बोरकार. फातोर्डा वाठारांतले श्री दामोदर सर्कल आनी रवींद्र भवना कडेन वाडत वचपी अपघाताक लागून थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. लोकांच्या सुरक्षे खातीर हांगा CCTV कॅमेरे आनी स्पीड ब्रेकर बेगोबेग बसोवपाची मागणी केला. पळयात. हिंगा गाडी स्पिडीन वयताय, एक्सिडेंट जाताय जायते आनी ते एक्सिडेंटा लागून वता बाळ सगळ्यांक विटनस रावचे पडटा. हे सगळे बरें काम करतात. ते चारी सायडीक स्पीड ब्रेकर जाय आनी तेणें बरें काम केलें. बेजान जावं आमचो दुसरो अध्यक्ष आहा तो दामू नायक, तेणेंय बरें काम केलें चिंतता. कॅमेरा जाय, दुसरें म्हणल्यार एफर्ट कॅमेरा, चारी सायडीक कॅमेरा घालाय आनी तुवें बरें काम केलां. एक कंट्रोल बोर्ड दवराय थिंगा. कंट्रोल बोर्ड ना कांय ना, हिंगा सगळ्या थिंगाय बरें काम केलां. थिंग वॉच घायली, गांठ घायली, तें बरें दिसलें म्हाका. ते स्पीड ब्रेकर चड नासता तो चलयताय बाबा, ऑनलायनीचे लायसन्स दिताय म्हणल्यार ह्या RTOची मिस्टेक आहा पुलिसांची. गोंयांत आतां खाजगी सुवातेचेर जावपी कार्यावळीचेर GST खर नदर दवरतली. गोंय सरकारान नवो आदेश जारी करून ही जापसालदारकी मालमत्तेच्या मालकाचेर थारायला. खंयचीय कार्यावळ घडोवन हाडचे पयलीं उण्यांत उणें 3 दीस सविस्तर म्हायती दिवप सक्तीचें केलां. नेम पाळूंक ना जाल्यार संबंदीत मालकाक GST, व्याज आनी दंडाची जापसालदारकी घेवची पडटली. पळयात पुराय बातमी. गोंय राज्य कर खात्यान राज्यांतल्या खाजगी सुवातींनी आयोजीत केल्ल्या वेगवेगळ्या कार्यावळींचें नियंत्रण दवरपाचो म्हत्वाचो निर्णय घेतला. GST कायदो 2017 खाला जारी केल्ल्या आदेशा प्रमाण मालमत्तेच्या मालकांनी वा रावपी लोकांनी खाशेली कार्यावळ करच्या पयलीं उण्यांत उणें 3 दीस आदी कार्यावळी विशीं सविस्तर म्हायती सादर करप सक्तीचें केलां. ह्या म्हायतीक कार्यावळीचें स्वरूप, स्थळ, आयोजकांची वळख, संपर्क तपशील तशेंच पॅन आनी GSTन आसपावपाक जाय. प्रदर्शनां, मैफिली, फॅशन शो, वेपार, मेळावो, परिसंवाद आनी खेळा सर्ती सयत सगळ्या प्रकारच्या कार्यावळींक हो नेम लागू जातलो. नव्या नेमा खाला म्हायती दिवंक ना जाल्यार संबंदीत मालकाचेर कारवाय जातली असो आदेश जारी जाला. तशेंच नेमांचें उल्लंघन केल्यार GST कायद्याचे तरतुदी प्रमाण दंड वांगडा 6 म्हयने मेरेन बंदखणीची ख्यास्त जावंक शकता. तशेंच केन्ना केन्ना वेवसाय करपी लोकां खातीर कॅज्युअल टॅक्सेबल पर्सन म्हणून नोंदणी करप सक्तीचें केलां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. राज्यांत फाटल्या 5 वर्सांक शाळेत वचपी चलयेचेर लैंगीक अत्याचाराच्यो वट्ट 12 घडणुको घडल्याची धक्कोदायक बाब मुखार आयल्या. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लेखी स्वरुपात ही म्हायती दिली.
शाळेक वचपी चलयांच्या सुरक्षा विशीं कसले उपाय येवजण उबारल्यात काय म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी विधानसभेत प्रस्न केल्लो. ताचेर जाप दितना सरकारान वेगवेगळे उपाय येवजण केल्ल्याचो दावो केला. सरकाराच्या म्हायती प्रमाण शाळा सुटपाच्या आनी भरपाच्या वेळार पुलीस कर्मचारी आनी पिंक फोर्स नेमान गस्त घालून आसतात. शाळा तशेंच बशीत सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवप सक्तीचे केला. तशेंच दर एका शाळेंतल्या बसीत एक बायल मजती खातीर आसतली अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत दिली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आयतारा ताळावली वाठारात सरकाराचे नेम फाट्यार मारून धिरयांचे आयोजन जाले. त्या उपरांत गोमंतक टीव्हीच्या ब्रेकिंग न्यूजाक लागून पुलिसांनी बेगोबेग कारवाय केली आनी ह्यो धिरयो थांबयल्यो. मात पुलीस धिरया बाबतींत धृतराष्ट्राची भुमिका करता काय असो प्रश्न आता लोकांक पडपाक लागला. पळयात. तळावले वाठारात आयोजित केल्ले धिरयो सर्ती खातीर वाठारात खवदळ पातळी. सुत्रांनी दिले म्हायती प्रमाण आयतारा तळावले धिरयो जावपाच्यो आशिल्ल्यो. हे खातीर माटो घालून तशेंच माचये सयत पुराय तयारी चालली खंय. मात गोमंतक टीव्हीन ब्रेकिंग न्यूजांतल्यान ही गजाल मुखार हाडल्या उपरांत प्रशासनाच्यो हालचाली पळोवपाक मेळ्ळ्यो. मडगांव पुलिसांनी बेगोबेग धांव घेतल्या उपरांत सगळ्यो धिरयांच्यो मॅची रद्द केल्यो. हे घडणुके उपरांत आतां प्रस्न उप्रासता तो इतले व्हडले धिरयांचें आयोजन चालू आसतना पुलिसांक हाची खबर नाशिल्ली वय. सध्या तात्पुरत्यो धिरयो थांबयल्यो. मात सरकारी यंत्रणेची कारवाय आनी जापसालदारके विशीं परत एक फावट प्रस्नचिन्ह निर्माण जाला. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. ईदाच्या भौशीक सुटये खातीर म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत सिनियर दोतोर नाशिल्ल्यान तपासणे खातीर आयिल्ल्या दुयेंत्यांची गैरसोय जाली. शेनवारा सुटी आशिल्ल्यान सिनियर दोतोर गैरहाजीर आशिल्ल्यान फक्त ज्युनियर दोतोर दुयेंत्यांक तपासताले. ताका लागून दुयेंत्यांच्यो लायनी लागिल्ल्यो. काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी हे विशीं तीव्र नाराजी उक्तायल्या. क्या क्या हुआ? 1 घंटे हो गए नंबर लगाना. 1 घंटे से अभी आप लाइन में ही हो. डॉक्टर नहीं है अंदर. डॉक्टर अंदर है. 1 घंटे से अभी लाइन में हो. कितें आयलें? काय नाही चेड्याचे कोर दाखोवपा खातीर. आणि कितें आलें आतां? केन्ना तुमी आतां केन्नाच्यान डॉक्टर भितर ना का कमी आसा? गर्दी आसा काय खबर अरे सकाळची केन्नाच्यान आसा तुमी हांगा लायनी? 2 वरां. सकाळी केन्ना आयिल्ले? 10:30 आयिल्ले आनी आतां जाली 12:30. हांगाच आसा. जे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा म्हाका दिसता नॉर्थांतले फूल पेशंट आनी स्पेशली बार्देस येतले चड पूण हांगा जी फॅसिलिटी मेळपाक जाय जो सरकार म्हणटा ती फॅसिलिटी मेळपाक जाय. लोकांचे ट्रिटमेंट जावपाक जाय. खुबशी अशी फॅसिलिटी म्हाका दिसता बेजीक फॅसिलिटी नासत. आयज आमी पळयता की जसो क्लायमेट मातसो चेंजीस जाला लोकांचे प्रेशर वाडला पेशंट डावन जाला वॉमिटींग आसा भुरगे जाणटे सगळ्यांचे हें जाला. पण आयज हे डॉक्टरांनी समजूंक जाय की म्हाका दिसता क्लायमेट जेन्ना चेंजीस जाता जशें आमी पावस जाल्या उपरांत थंडी हे बी वाडटा जोर येता तेन्ना हांगा फॅसिलिटी दिवपाक जाय ती दिना. आयज सुटी आसा सुटी आसून तेंच्यांनी चिंतूंक जाय की क्लायमेट इमर्जन्सी तरी डॉक्टर अवेलेबल जाय. आतां आमकां आयकूंक येयला की कन्सल्टंट डॉक्टर येयले हांगा. कन्सल्टंट म्हणजे ऑन द कॉल डॉक्टर येयल्या. आतां ऑन द कॉल येयला हांगा केसीस एकूच ना. हांगा केसीस आहा एक्सिडेंटल केसीस आहा. एकट्याची डॅथूय जाल्लेली आसा प्रेशरान. मागीर थोड्यांचे वॉमिटींग आसा. सो डिफरंट डॉक्टर्स हांगा अवेलेबल आसूंक जाय नाल्यार तुमी ऑन कॉल हाडपाक जाय. आतां तुमी जे ऑन कॉल डॉक्टर आहा पळय म्हाका चडशे जुनियर डॉक्टर घेवन येयला. जेन्ना आमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणटा आनी हेल्थ सेक्टर म्हणटा हेल्थान अशें चलता पण डिस्ट्रिक्ट जेन्ना नॉर्थ गोवाचें म्हणटा तेन्ना फूल फॅसिलिटी जाय. वेळसा वाठारात शुक्रारा 3 दुचाकीक उजो लागलो. या घडणुकेत 3 दुचाकीचे सुमार 1.25 लाखाचे लुकसाण जाला. वो उजो लायला आसूं येता असो दुबाव थळाव्या लोकांनी उक्तायलो. केविन डिसिल्वा हांणी हे विशीं कागाळ नोंद केली. ह्या घडणुके विशीं वेर्णा पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा.
दक्षिण गोंयांतल्या नाकेरी बेतूल वाठारांत एक भिरांकूळ अपघात जाल्ल्यान एका तरणाट्याक आगताक मरण आयलें. ह्या घडणुकेक लागून वाठारांत बोवाळ जाला. ह्या अहवालांत नेमकें कितें घडलें तें पळोवया. शेनवारा सकाळी नाकेरी बेतूल वाठारात एक दुखेस्त घडणूक घडली. बाळी सावन नाकेरी वचपी 23 वर्सां पिरायेच्या रोहित सावंत देसायाचो अपघात जाल्ल्यान ताका जाग्यारूच मरण आयलें. थळाव्या लोकांच्या मतान रोहित हो एक बऱ्या स्वभावाचो तरणाटो आशिल्लो. अचकीत रस्त्यार आयिल्ली भटकी गोरवां ह्या अपघाता फाटल्यान आसूं येतात असो दुबाव लोकांनी उक्तायला. हे घडणुकेची म्हायती मेळटकच कुंकळ्ळी पुलीस स्टेशनाचे PI डियागो ग्रासियस रोखडेच आपल्या पंगडा वांगडा त्या सुवातेर पावले आनी तांणी अपघाताची चवकशी करपाक सुरवात केली. हे घडणुकेक लागून वाठारांत दुख्खाचे ल्हार पातळ्ळा आनी रस्त्याचे सुरक्षेचो प्रश्न परत एक फावट मुखार आयला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. टी टायम खबरो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरूच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर